हलक्या काळजान मंदिराक तुझ्या येता सौम्या निर्मळ बलिदान बेचैता पातकामचे सौम्या मिरडता ओढा मोलान तुका लब्धता सुकून गेल्यो शेळयो आमी सरसामासा तुझ्या आदाराचे सौम्या पातयेवन आसा भक्तीन तुझे लागीं सौम्या आमी आयल्या सर्वेस्परा देवा तुजो आदार मागता. आयच्या मिसाचे इरादे 25व्या काजाराच्या उडासाक हे मीस दितात जेराल्ड आनी ग्रेसी डिसोजा. सांगातास देवादीन अनूप डिसोजा पासून हे मीस दिता फर्नांडीस डिसोजा एन कुटुंब. देवादीन आरोग्य स्वामी हाच्या पासून मीस दितात ताच्या कुटुंबाचे सांदे. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या येशू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आज पास्का काळाचो 5वो शुक्रार. जेजू आज आमकां मोगा विशयांत इल्ली शिकोवन दिता. देव जावन आसा मोग, तसो मोग जेजू जियेता आनी सांगातास आमी त्याच मोगान जिये जाय म्हणून आमकां तो आपयता. एक घडीभर आतां आमचो मोग कसो आसा? स्वार्थी या शर्त नातुल्लो नितळ मोग. सगळ्या पातकांचें बक्षाणें मागून म्हणुया. हांव पातकी सोर उद्वेदा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो सगळें हांव सांगता मनाची तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. म्हजो अपराध म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून बगेवन सदांच संकार मरयेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पुतवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. सौम्या काकुळट सौम्या काकुळट क्रिस्ता काकुळट क्रिस्ता काकुळट सौम्या काकुळट सौम्या काकुळट. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा पास्काच्या गोठांत वांटो घेतिल्ल्यांक सोंपता तसलें आमचें जिवीत जायशें कर आनी संतोशान आमी संभ्रमता त्या गुठां वरवीं आमकां निरंतरी तुजी राखण आनी सोडवण फावो जावूं दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. तवळ धर्मदूतांनी आनी मालगड्यांनी सगळे सभेच्या अनुमतेन थोडे प्रतिनिधी वेंचून काडले आनी पाऊल आनी बार्नाबासा सांगता
तांकां अंत्योकाक धाडचें म्हूण थारायलें. उपरांत भावां मदें मुखेल म्हूण नांव वाडलेल्या दोगांक, बारसाबास नांवाच्या जुदासाक आनी सिलासाक ताणें वेंचून काडले. तांचे मुखांत्र हें पत्र तांणी पाठयलें. धर्मदूत आनी मालगडे तुमचे भाव अंत्योकांतल्या, सिरियांतल्या आनी सिलिसियांतल्या जुदेव न्हय आसलेल्या भावांक नामान धाडटा हांव. आमचे मदल्या थोड्यांनी आपलेच शिकवणेन तुमकां असमाधान केलां आनी तुमची मनां घुसपाड आयल्यान म्हूण आमी आयकलां. अशें करून त्या जाणांक आमी कसलीच अनुमती दिवंक नातली. देखून आमी आतां सांगाता मेळोन थोड्यांक आमचे प्रतिनिधी म्हूण वेंचून काडल्यात आनी आमच्या मोगाच्या बार्नाबास आनी पावला सांगता तुमचे चडशीं तांकां धाडचें म्हणून आमी निर्धार केला. पाऊल आनी बार्नाबास आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताचे सेवेंत आपलो जीव दिवंक सयत तयार आसलेले मनीस. आमी तुमकां पाठयता ते मनीस जुदास आनी सिलास. हे आमी बरपीनिशी घाल्लीं तींच नियमां तोंडा उतरां तुमकां कळीत करतले. बोंब्यांक भली म्हूण अर्पिल्लें कसलेंय तुमी खायनाये. रगत आसलेलें वा गोमटी चिडून मारलेल्याचें मांसी खायनाये आनी व्यभिचार सुकयचे. ह्या गरजेच्या नियमा भायर तुमचेर दुसरें कसलेंच वचें घालचें न्हय म्हूण पवित्रत्म्यान आनी आमी निर्णय केला. ह्या संगतीतां तुमी अलग रावशात जाल्यार सगळें तुमच्या बऱ्याक पडटलें. आदेवस. अशें ते प्रतिनिधी अंत्योकाक गेले आनी थंय आख्ख्या भावार्थ्यांची जमत आपोवन तें पत्र तांणी तांकां दिलें. देवाचें उतर हें. देवाचें वडोपकार. परजा मुखार सर्वेस्परा हांव तुका वाखणतलो. परजा मुखार सर्वेस्परा हांव तुका वाखणतलो. म्हजें काळीज तयार आसा सर्वेस्परा, म्हजें काळीज तयार आसा. गितां गावन तुका वाखणूंक तयार जालां. ऊठ म्हज्या आत्म्या जागो जा. वियोल विण्यानो जागी जाया. वय फांत्याक हांव उठयतां. परजा मुखार सर्वेस्परा हांव तुका वाखणतलो. परजा मुखार सर्वेस्परा हांव तुका वाखणतलो. राष्ट्रां मदें तुका हरसितलो. कित्याक मळबादींतलो उंच तुजो मोग कुपां पर्यंत पावता तुजें विश्वासीपण. देवा ऊठ आनी अंतराळा वयर उबो जा. सगळे पृथ्वीमेर फांको तुजी महिमा. परजा मुखार सर्वेस्परा हांव तुका वाखणतलो. ताच्या पवित्र नांवान होगले कुसार्या. हालेलुया गावया सोम्या खसिया. ताच्या पवित्र नांवान होगले कुसार्या. तुमकां हांव इस म्हणटा सोमी. कित्याक म्हज्या बापातावन हांवें आयकल्लें सकट हांवें तुमकां कळीत केलां. Alleluia गावया सोम्या खसिया. ताच्या पवित्र नांवान होगले कुसार्या. Alleluia गावया सोम्या खसिया. ताच्या पवित्र नांवान होगले कुसार्या. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सवाय आसूं. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्या वेळी जेजू आपल्या शिष्यां लागीं म्हणालो, वो म्हजो उपादेश. हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करीचे. आपल्या इश्टां पासत आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. हांवें तुमकां फर्मायिल्लें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात. ह्या फुडां हांव तुमकां साकर म्हणना, कित्याक साकराक आपलो धनी कितें करता म्हणलें कळीत आसना. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापातावन हांवें आयकल्लें सकट हांवें तुमकां कळीत केलां.
तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. तुमी भायर सरन वचून फळ दिवचें, उरचें तसलें फळ दिवचें म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यात. अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागता तें सगळें तो तुमकां दितलो. वो म्हजो उपादेश, तुमी एकामेकाचो मोग करा. देवाचें उतर हें वाकणे तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाच्या भावां भयणीनो, दुसऱ्या महाझुजा वेळाचेर हिटलरान आनी ताच्या शिपायांनी जायत्या जुदेवांक धरले आनी थोडे तांकां विरोध म्हणून दिसल्या की तांणी धरले, जैलान घाले आनी जिवेशी मारले. भाग्यवंत मॅक्सिमिलियन कॉल्बे हांच्या पासून हांच्या पैकी एकलो. हाचे विशयान तुमी बरें आयकलां येदोळ. वो त्या कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्प कश्टांच्या त्या कुडान आसतना थंयसर एक दीस तांचो वडील आयलो त्या कॅम्पाचो आनी म्हणालो, तुमी एकल्याचें दाखोवन बोट दाखोवन 10 जाणांनी उपाशी मरोंक आसा. एक तरणाटो फ्रांसीस म्हणलो रोडोंक लागलो. त्या वेळाचेर वो याजाक मॅक्सिमिलियन कॉल्बे मुखार येता आनी म्हणटा, कमांडर, ह्या मनशाचो जागो हांव खाण घेवंक तयार आसां. निमाणें कमांडर ओपलो आनी फ्रांसीसाचो जागो मॅक्सिमिलियन कॉल्बेन खाण गेलो आनी थंयच त्या कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्पांत तो मेलो. आज जेजू शुभवार तेच आमकां सांगता, एका इश्टा पासून जीव दिवच्या प्रास हाच्या की तो मोग दुसरो ना. आनी तो आमकां उडास काडटा, हो म्हजो उपादेश. हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय. देव जावन आसा मोग. आनी जेजू म्हणटा, ताच्या मोगांत हांव रावतां, म्हज्या बापा थंय हांव रावतां. त्या मोगांत ताची खुशी कितें आसा ती हांव समजतां आनी तीच हांव करतां. आनी जेजू आमचे कडेन म्हणटा, हांव कसो बापाच्या मोगांत आसा तशें तुमी म्हज्या मोगांत आसा जाय. बापान म्हजो मोग केल्ल्या बरी हांव तुमचो मोग करतां, तशें तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय. मुगेच्या भावां भयणीनो, हो उपादेश इगर्जमात्याच्या सुरवेतावन क्रिस्तांव पाळणस आयल्यात. कितलो त्याग केला, कितल्याश्या जाणांनी वो मोग सोबीत दाखयला. आनी हाच्या विशयांत आमी पळयता, इगर्जमातेच्या सुरवेचेर आपोस्तलांच्या कृत्यांत आमी सांगिल्लें तें वाचता आनी तें सगळे एका काळजाचे आनी एका मनाचे जावन आशिल्ले. तांचो मोग, तांचें न्हिदप, तांचें सगळीं भोगणां सकड मोगार केंद्रीत जाल्लीं आनी सकड मोगान जियेताले. वस्त जेजूचो मोग तांणी साकुल्लो आनी ते जियेताले. मुगेच्या भावां भयणीनो, सांग आगुस्तीन हाचेर इल्लोसो आमकां नियाळ दिता. तो म्हणटा, जो खरोच मोग करता ताचें जिवीत सगळेंच नवें जाता. पूण कसलोय मोग न्हय, तो शर्तावेण वा जेजू सारको आसो तसलो जाय. आदल्या करारांत लेविटिकस ह्या लेवीत पुस्तकांत आमी वाचता, तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर.
तो मोग सैमीक आनी अस्कत आमी आमचो मोग करचो केदाळाय इल्ल्या स्वार्थान भरिल्लो. वो मोग अस्कत आनी स्वार्थी सैमीक आमच्या सैमाक लागून आसा. देखून जेजू म्हणटा तो मोग संपूर्ण न्हय. आतां जेजू बदलून म्हणटा तुमी हांवें तुमचो मोग केल्ल्या बरी एकामेकाचो मोग करी जाय. वो मोग जेजू सारको मोग आमकां नवी करता आनीक आमचें जिवीतच एक ताच्या मोगा सारकें जावन तें ताचोच मोग ह्या संवसारांत मुंदोरसून व्हरूंक कारण जाता. ह्या मोगांत आमी आमचें चिंतिना. आमी चिंतचें पेल्याचो हुस्को, पेल्याचें बरेंपण. आज मोगाच्या भावां भयणीनो, कोरोना व्हायरसाक लागून आमी सगळीं सडावत घरा भितरच आसा. असल्या मोगांत वाडोवंक एक सुबीत अवकाश आमकां जायत्या कुटुंबांनी सांगिल्लें आयकलां. ह्या कोरोना व्हायरसा लागून पदर आमचें कुटुंबा जिवीत आनीक चड सोबीत जालां. सांगता जेवता, सांगता मागता, सांगता खेळ आमचे घरा भितरले खेळ खेळटा आनी आमी अशें एका तराचें एक मोगाचें कुटुंब कशें बांदून हाडलां म्हणून हे सकट कुटुंबांनी जायचें म्हणची आमची आशा. असलोसो मोग, क्रिस्ती मोग कुटुंबांनी वाड जाय. पूण मोगाच्या भावां भयणीनो, एक सत गजाल कसली म्हळ्यार आमच्या कोंकणी समाजींत प्रत्येक जावन आमचें जिवीत अशें मांडून आयलां येदोळ. एक संस्कृती आमची, कायदे, नीत, शिक्षा. कायदे पाळटा ताका पाळयेन पाळटा ताका आसा बरेंपण आसा कुटुंबांत. ह्या पाळयना ताका शिक्षा आसा. हें सडाव जावन आमची एक संस्कृती. ही मोगाची संस्कृती न्हय. देखून एक मोगाची संस्कृती मांडून हाडी जाय. देखून ल्हानसो एक दाखलो. एका चिरक्या कडेन बापूय हरये पोटी सांगतालो, पुता तुवें वेळार सांजेर मागण्याक ये जाय. पुता तुवें सदांय सांजेर वेळार मागण्याक ये जाय. हरये पोटी ताणें चिरक्यान येवचें तडवस लेटस आनी त्या बसून निमाणें ताका एक शर्त घालें. तूं जर तर वेळार मागण्याक येनाय जाल्यार तुका त्या दीस जेवंक ना. एक दीस जालो, 2 दीस जाले, 3 दीस जाले, तरी आवयन ल्हव आसूं दी, जेवूं दी म्हणून आवयन ल्हव ताका सांगलें आनी बापूय उगोच रावलो. आनी एक दीस बापूय म्हणलो कडाकड ताका जेवंक ना. आनी ताची बशी खालीच सोडली. ताचेर वाडोवंक ना, ताणें खाण घेवंक सोडूंक ना. बापायन खाण गेलें, आवयन खाण गेलें, उरिल्ल्या भाव भयणींनी खाण गेलें जेवण. तीं उरिल्ल्यांनी जेवंक सुरू केलें पूण बापूय जेवंक ना. बापूय इल्लो रावलो. चिरको परतून परतून बापायच्या तोंडाकच पळयतालो. निमाणे म्हणसरी बापूय घट्ट रावलो, जेवंक ना. एका घडये बापूयन आपली बशी पुताच्या जाग्याक लोटली आनी पुताची खाली बशी आपणाच्या कुशीक वोंड खाण गेली. पुताक ही गजाल समजली. ताका एक कायदो दिलो जाल्यार तो मोगाचो कायदो. ताणें त्या वरवीं कांय वायट वडिलां चिंतात म्हूण समजोवच्या पासून न्हय, पूण वडिलां बरेंच चिंता ताच्या विशयान म्हूण समजोवच्याक. आनी हें ताच्या मोतीक वसनातल्याक हो एक अपुर्बायेचें गडीत ताच्या जिवितांत दिलें. मोगेच्यानो आमच्या कुटुंबांनी ह्या दिसांनी ह्या कोरोना व्हायरसाक लागून आमी सकट सांगत आसतना
कितें ल्हान ल्हान सुखी कितें घडटात. त्या वेळाचेर आमी एकामेका पळोवन आसांव. हांगासर आमी शिस्त, कायदे, शिस्त आनी ताच्या उपरांत शिक्षा हें चिंतून बसयेत ह्या मोगाची संस्कृती हाडून ताका मोगाच्या वाटेक कशें फाटीं हाडचो. मोगान आमी सांगता जियोच्या बरी आमचें कुटुंब कशें बांदून हाडचें अशें म्हणलें चिंत जाय. आमचें कुटुंब जायचें त्या पयल्या क्रिस्तांवां बरी एका काळजाची एका मनाची जावन फुलो जाय सोबो जाय. हेंच आमकां हर एक लागीं सोमी फावो करून दी. ताचो मोग आमच्या काळजांनी वाडोवन दी, फुलोवन दी. आमी क्रिस्तां बरी जावचें भाग आमकां फावो जावन दी. हेंच प्रत्येक जाण आयच्या मिसावळाचेर आमी मागया. उडोगवांचो हानायल्या स्वीकार कर बापा. वायंदाकांचो हानायल्या स्वीकार कर बापा. आमकां सास भेटयता स्वीकार कर बापा. जीवन हे पावन कर दयाळ मोगाळ बापा. स्वीकार कर काणीक मोगाची. वोत आमचेर कुरपेची बोल दैवीक देणी सर्गीची. स्वीकार कर काणीक मोगाची. वोत आमचेर कुरपेची बोल दैवीक देणी सर्गीची. म्हज्या मोगाच्या भावां भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सोरपोतवेदार देवा बापाक म्हणटा तसलें जावं म्हूण मागा. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नित्य पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्पराक प्रसन्न जावन हें देणी पवित्र कर. तुका आमी भेटयता हे बलये वरवीं आमीच तुका सदां समर्पिल्लें बलिदान जावंक निर्मी हें आमी मागता तुज्या पुता येशूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी दिन सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्पराक पवित्र बापा, सोर काळी आमी तुका वाकणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची किर्ती आनी वाखणणी वर्त्या दोबाजान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारोती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बली जावन मारलेलो आनीक तो मरोना, पूण सासणाक आसा जिवो. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे चड दळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उन सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांव येता ताका जय. उन सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुखुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त
घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे वसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातस ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स. नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांच्या बक्षाणें मेळच्याक तुमचे वसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उडासाक करा. भवार्थ सगळ परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो गुंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्यावरी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परात आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, पिटर पॉल आमच्या गोबळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवो सुदरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या बरसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे माये सांगती, भाग्यवन धर्मता आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. देव जावन आसा मोग, ताचे ताणेवचें जिवीत मोगाचें, ताचें रास मोगाचें. जेजून ताचेंच राज आमकां येजय म्हूण आमी मागजे म्हूण आमकां सांगलां. तेंच मोगाचें, शांतीचें, समाधानाचें राज आमकां येवं म्हूण जेजून शिकयलां. त्या मागणें आतां धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले मोक्षिता तशें आमची बदकां मोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवण जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटी सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्म तांबळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या येसुआ आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ओ जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती आनी ताचो वर्तो मोग आमकां दाखयता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती सुबादी. सम्या तुवें म्हज्या प्रेमाचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उपरांत म्हाका भलायकी मेळटली.
अवतमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पात येतां. हांव सर्व वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेव हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजें तावन केदींकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. अर्गा तुका सोम्यार्गा महिमा वंदन जावं तुका वरत्या दयेन ह्या संवसारी येवन चडवून केल्या तुका जावरका. बापा सोब मनीस जावन आयलोय संवसारी जल्म घेवन मोरये उदरी खुशेन वेंग मारली कुर्साक तरणाट पोवणारी वरच्या आमकां बापाचे घरी. अर्गा तुका सोम्यार्गा महिमा वंदन जावं तुका वरत्या दयेन ह्या संवसारी येवन चडवून केल्या तुका जावरगा. प्रार्थना. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मासरगत घेतलां. ताणें आपल्या उडासाक हें संस्कारलेलें जेवण आमी घेवचें म्हूण फरमायलें. ह्या पोसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडो म्हूण खालतेपणी आमी तुजे लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सरपूत वेदात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. काळजा ये जेजूच्या पातक्या बुजवणेच्या मोगा सगळे स्लासच्या आमकां सांडू नाका. मोगा सगळे स्लासच्या आमकां सांडू नाका. वर्णिता वर्णिता जेजूच्या देव काळजा. वर्णिता वर्णिता जेजूच्या देव काळजा. मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां मरी आशिर्वादी आमकां. Băgăm Cristoce Cuveni, avram cam să deva am ce dușmanantle, abace putea să ne povedi veți mece navi. Amen.